मातोंडे वाळपय हांगा रावपी राजश्री गावस हाच्या घरान मंगळारा मध्यान राती विजेचे शॉर्ट सर्किट जावन घराक उजो लागलो. घरातली सगळी न्हिदिल्ली आसतना उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान उज्यान जळोन गेले. कपडे आनी हेर सामान मेळोन सुमार लाखांनी रुपयाचे नुकसान जाला अशें राजश्री गावसान सांगले. हांव न्ही 2:15 सुमार जागे जाले न्ही, मातसो आवाज येता म्हणून मागीर आमी भितर येयली. भितर येता जाल्यार हांगा उजो पेट्टालो. मागीर दार ओपन केलें तेन्ना चेडवान मातसो बोवाळ केलो आनी मागीर पळयत जाल्यार सामको एकदम उजो पेटलो. त्या बरोबर म्हाका घुंवळ येयली. मागीर म्हाका कांय खबर ना. मागीर ते चेडवानूच सगळें फायर ब्रिगेड बी तेणें आपयली सगळ्यांक. मागीर म्हाका हॉस्पिटलान एडमीट केलें व्हरोन. बरें मागीर सुमार कितले समायचे लुकसाण जाला दिसा तुमचे? म्हणल्यार वस्तू भरपूर आहले आनी वस्तूचे सगळे घरातले सामान मेळोन सुमार 13-14 लाख सुमार जातली. म्हणजे धाकटे चेडवाचे सगळेच कपडे म्हणजे युनिफॉर्म सुद्दां ते कांयच घालपाक नासलो आनी मदल्या चेडवाचे सगळेच गेले. घोवाक तर एक आंगार आसलो तेच कपड्यांचेर आसा तो. आनी म्हाजे सगळे आलमारीन हे पळय दिसता आनी भायर हांगासर आहले तितलेय गेले घोवाक. ह्याच रुमान आमी सगळे कपडे दवरताली. आणि LICचे सगळे डॉक्युमेंट्स मिस्टराचे प्लस आमचे भुरग्यांचे म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट्स हे जाले जळोन गेल्या. म्हाजें म्हणलें इतलें नुकसान जालां की म्हाका बी गव्हर्मेंटान अशी मदत करची कशी दिसता. कित्याक म्हाका रावपाक सुद्दां आतां जागो नासना घरान अशें. कितें चिंतूंक सुद्दां येयना म्हाका जशें की आतां कोणा कडेन मदत सुद्दां मागतलें जाल्यार म्हाका तोंड ना.